आताच जाल्ल्या 5 राज्याच्या निवडणूक निकालाच्या उपरांत आसाम, वेस्ट बेंगाल आणि पोंडिचेरी सुद्धा NDAचे सरकार येता त्या खातीर सगळ्यात पयलीं हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, आमचे पार्टीचे अमित भाई शाह, तशेंच राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीनजी, आमचे स्थानिक नेतृत्व वेस्ट बेंगाल आणि आसामातले जो मुख्यमंत्री हांच्या खूप खूप अभिनंदन करता। नक्कीच लोकांनी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचेर विश्वास दवरला आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पार्टी खातीर NDA खातीर वोटिंग केला। कारण पयले फावटी आमी पळयता की वेस्ट बेंगालात NDAचे सरकार, भारतीय जनता पार्टीचे सरकार मोदीजीच्या नेतृत्वा खाली येता। लोकांनी दाखोवन दिला की हय की देश जो आसा आनी वेस्ट बेंगाल विशेष करून हे मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयलूच सुरक्षीत उरपाक शकता, म्हणून हो कौल जो आसा हो माननीय मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल दिल्लो आसा।